Sister M. Gracie, Chotmyang Mies Petroita, Asunta Convent. संपलेल्या डॉमिनिक फेर्नांदेश Chotmyang Mies Petroita ताची फामील. वेलिशा फेर्नांदेश आपलो जल्माचो दीस मनयता, ताचे पासत मागुया. देवान ताका कृपा आनी भलायकी, बरी भलायकी दिवंक आनी ताचे फामिलीचेर आशिर्वाद घालूं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवांनी आमेन. आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. हे पवित्र रितीन फाव ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचेर दूख धरून देवा कडेन आनी एकामेका कडेन बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योत सदां पार मुरयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो खुशये खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सुमया काकूट कोर, सुमया काकूट कोर. क्रिस्ता काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर. सुमया काकूट कोर. सुमया काकूट कोर. प्रार्थुया. देवा सोर वस्तूंच्या रोचणारा आनी सांबाळणारा आमचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. सगल्या काळजान तुजी सेवा करून तुजें बोगसणें जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोच खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्योन पावलून कुरिंथकारांक बरयलोले पयले चिटीबेले वाचप. बाबा भयणीनो, क्रिस्त मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो म्हूण आमी परगट्टाव जाल्यार मेल्ल्यांत ती पुनर्जीवन जावची नात म्हूण तुमचे भितरलीं थोडीं जाणां कशीं म्हणटात. मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपण ना जाल्यार क्रिस्तूय पुनर्जीवंत जावंक ना. आनी क्रिस्त मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवंत जावंक ना जाल्यार आमची परगटणी निर्फोळ आनी तुमचो बाबातूय निर्फोळ. इतलेंच न्हय तर आमी देवाचे खोटे गोबाय जाता, कारण देवा विशीं आमी अशी साक्षी दिल्या की ताणें क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केला. पूण मेल्यांत ती पुनर्जीवन जायना जाल्यार देवान ताका पुनर्जीवन करूंक ना. मेल्यांत ती पुनर्जीवन जायना जाल्यार तर क्रिस्तूय पुनर्जीवन जावंक ना. आनी क्रिस्त पुनर्जीवन जावंक ना जाल्यार तुमचो बाबाट निर्फोळ. तुमी आजून तुमच्या पातकांनी आसात. म्हणटच जी क्रिस्ताच्या एकवटांत मेल्यांत तांचो इबाड जालो. फकत ह्या जिविताक क्रिस्ताचेर बोलवोसो आमी दवरता जाल्यार सगल्या मनशांकून आमची गोत अदीक चुरचुऱ्याची. पूण खरेंच मरणाची न्हीद न्हिदल्यांत तांचें प्रथम फळ कशें बापान क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवंत केला. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजें मुखामोळ भोगून सर्वेस्परा म्हजें काळीज दादोशी जातलें. तुजें मुखामोळ भोगून सर्वेस्परा म्हजें काळीज दादोशी जातलें.
सर्वेस्परा बऱ्या काळजाची मागणी आयक, म्हजें प्रार्थन आयकून घे, म्हजे विणवणेक कान दी, म्हज्या ओंठांचेर फोट ना, लोबाडी ना. जबाब: तुजें मुखामोळ बघून सर्वेस्परा म्हजें काळीज दादोशी जातलें. हो पडे हांव आसा, तुका उलो मारता. तूं म्हाका जाप दिताय देवा. म्हाका कान दी, म्हजी उतरां चीत दिवन आयक. तुका शेरोना येतल्यांक तूं निवारताय. तो तुजो व्हड मोग आतां सुविमाजार दाखय. जबाब: तुजें मुखामोळ बघून सर्वेस्परा म्हजें काळीज दादोशी जातलें. तुज्या दोळ्यांतले बावले वरी तूं म्हाका राख. तुज्या पाकोट्यांच्या सावळींत म्हाका लिपय. हांव जाल्यार प्रमाणीकपणान चलून तुजें मुखामोळ बघूंक पावतलो आनी म्हजे दोळे उगडटना तुजें दर्शन घेवन दादोशी जातलो. जबाब: तुजें मुखामोळ बघून सर्वेस्परा म्हजें काळीज दादोशी जातलें. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दुनिया सर्गीचे गुट सुकुल्ल्यांक उक्ते केले देखून हांव तुका दिनवासता. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सन्या. हाचे मागीर भाशण करीत देवाच्या राजाचें शुभ वर्तमान परगटीत जेजू एका नोगरांतल्यान आनी गांवांतल्यान गेलो. ताचे सांगाती 12 शीस आसले आनी जांचे वेले ताणें देंवचार काडलोले आनी जांकां पिडा रोगतांतले ताणें बरे केल्ले कांय बायलोय आसल्यो. जिचे वेले 7 देंवचार भायर सरलेले. मागदालेन म्हणटात ती मारिया, हेरोदाच्या कारबारी कुसाची पोतीन जुआना आनी सुसाना आनी सबार दुसऱ्यो बायलो. त्यो आपलो दुडू मोडून ताची सेवा चाकरी करताले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाल भयणी भावानो, आमी म्हणटा the Bible presents us with progressive revelation. म्हणजे पवित्र पुस्तकान आमकां आमच्या धर्माचो जिविताचें सोत ल्हू दिता. म्हणजे जेन्ना आमी पवित्र पुस्तक वाचता लोकोरार हातूंत सगळें सोत ना. सोत ल्हू उगडापें जाता. शेवट जेन्ना देव जेजू क्रिस्ता वरवीं आपले मुखामोळ आमकां दाखयता, सोरवण आमकां मेळटा. जेजू मरता, पुनर्जीवन जाता आनी आमकां देवाची भुरगीं करता. तर हें एकेच फावटी आमकां मेळना पवित्र पुस्तकांत. उदाहरण तुमकां दिता. आमी पवित्र पुस्तकान पयल्या पुस्तकांनी वाचता की हे संवसारीक जिवीत आनी तेचे मुखार कांय ना. स्तोत्रांनी आमकां हो विचार मेळटा आनी दुसऱ्या पुस्तकांनी हो विचार. पूण मागीर आमकां कळून येता की हें संवसारीक जिवीत सगळेंच न्हय. आमकां आनी एक दुसरें जिवीत आसा जें आयज पावलू परगट्टा. पावलू म्हणटा जरी तर आमी मनांतलें पुनर्जीवन जायना, आमचो भावार्थ निर्फोल्ड. जेजू मेलो, पुनर्जीवन जालो आनी जी कोण ताचेर भावार्थ दवरतात तीं मेल्ल्या उपरांत पुनर्जीवन जातलीं. हो आमचो भावार्थ. जेजू सर्गींचें राज परगट करूंक आयलो अशें म्हूण आमकां लोक सांगता. कित्याक गाय सर्गींचें राज? 2020 वर्सां वयर जालीं हें सर्गींचें राज हाची स्थापना आजून जावंक ना. जेजून करूंक ना.
करून हाडूंक ना, घडून हाडूंक ना, हें सुर्गींचें राज. सुर्गींचें राज म्हणजे कितें? एक सुवातगाय, एक समाज. कोण हाडटलो, कोण पूर्ण करतलो? आमी. जेजून ताची बीं आमच्या जिवितान, आमच्या संवसारान, आमच्या काळजांनी घातला. हें सुर्गींचें राज आमी घडून हाडूंक जाय. जेन्ना आमी निती मोगा वरवीं जियेता, जेन्ना आमी उदार काळजाचीं जाता, जशें आयज लोक आमकां सांगतात, जेजूच्या तेंपारूय जायतो लोक ताची सेवा चाकरी करताले. ताचो आनी ताच्या शिसांचो परामर्श करताले. आपले दुडू मोडटाले तांचे पासून. गरजेवंतांक आदार दिताले. आमच्या जायत्या असल्या वस्तुऱ्यांचें नांव लोकांन बरोवन आमकां दिलें. तर जेन्ना आमी अशे मनीस जाता, तेन्ना आमी सुर्गींचें राज घडोवन करता. ही कृपा आनी बोल आमकां दी म्हूण ह्या मिसान आमी मागुया. सरेस्परा देवा, सृश्टीच्या रोसनार आमी तुका दिन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो तुका भेटयता. रितमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सरेस्परा देवा, सृश्टीच्या रोसनार आमी तुका दिन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो तुका भेटयता. दाक वाडयेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां उदमीक पिवोवन जातलो. शासनाच्या शासनान देवाचो म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावूं नाकात. हें तुजें हातांतलें बलिदान आपल्या मानात आनी मोहिमेक आमच्या आनी आत्मीक उबी शुभेच्छा दवाक सर्वेस्पर आमच्या मोगाल बापा, तुवें आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे. आनी आमी जोणेंतल्यान तुज्या मानान केल्ली भेटोवणी समेस्तांचे सुरवणेक उपकारो शिको. ही आमी मागता आमच्या सोन्या जेजूची नांवी. सुरेस्पर तुमचे सगळें आसूं. आमची काल जावं पारुया. आमी ती सर्वेस्पराक सरेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सरेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर कले आनी सोरताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूर तुवें रचले. ताचे वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करतात तुजी सेवा. पृथ्वीर तुका वाकाणटात तारून मेळ्ळी तुजी परजा. सगळ्या एकाच ताल्यान तुका दिन वाचता तुज्या स्वता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगातीन संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र जावकारांचो सर्वेस्पर स्वर्ग आनी संवसार तुज्या वैभवान म्हूण सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय. म्हूण सगळीं तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन पोस्ट मरण सोंसुंकेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसान दिलो आनी उठले. हो तुमी समेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर तुमची. तेच बरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो.
ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आदलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळज. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें बारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा. पावाडताचो चवथो गोठ परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमार समेस्तान ओबीत आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवनी बापा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची कामूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें परजुरीत मुखामळ पळोवन फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगती, तिचो पती बागेवन जुजे, बागेवन दोन दुतां आनी सर्वकाळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटोदी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्ले प्रार्थना धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वांटाय. कित्याक राजवटकी पृथ्वी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासण. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक उठलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वाडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिकाय पोटांत सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोमे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती. देवाची शिवे संसाराचे पाप कापतली आमची काकूट कर. देवाची शिवे संसाराचे पाप कापतली आमची काकूट कर. देवाचे शिवे संसाराचे पाप कापतली आमकां शांती दी. व जेजू देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटाली. शेलयेच्या जेवणाक पयल्यान आमी सगळीं सुखावी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच पुरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत सासणाच्या जिविताक आमकां सांग.
प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बाबा, जेजूचे मांस आनी रगत आमी हातांत घेतला. ह्या सगळींच्या देण्याचो गूण आमच्या आत्म्यान तशेंच कुडींत आमी भोगूं सकल. अशें आमचें जिवीत न्हय, बगर जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. सोरेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वळखा.